प्रधानमंत्री मोदी सांगता खावचो ना खावंक दिवचो ना। गोयच्या बीजेपीचे मंत्री मात स्कॅमांनी घुसपल्यात म्हणून काँग्रेसीचो सरचिटणीस दिग्विजय सिंगान गोयच्या मंत्र्याच्या स्कॅमांचो एकार एक पाडोच मिडिया मुखार वाचलो। कापासतात असल्यार आपल्याचेर डिफेमेशन केसी घालच्यो म्हणून ताणें मंत्र्यांक ओपन चॅलेंजूय दिली। The Prime Minister, Mr. Narendra Modi, has been talking of na khaunga na khane dunga. And if you see the track record of the BJP government in Goa for the last 5 years, which we have been exposing from time to time, we are listing out the corruption charges against Mr. Manohar Parrikar and other ministers. Manohar Parrikar, hundreds of crores in consultant scam, cyber aid scam, 15 crore leasing of private building scam, casinos, e-auction of iron ore, Veer Parulekar beach cleaning scam, foreign junket, Cerula land grab scam, multi-crore government hotels privatization scam, authority. All the people we have mentioned in our corruption charges, they should respond today, or else, if they have guts, they should file defamation charges against me. ह्या सरकारान झिरो टॉलरन्स टू करप्शनाचो उतर दिल्ले गोंयकारांक आनी गोंयच्या जनतेन तेंचेर विश्वास दवरलेलो की हे करप्शन रियली ते क्लोज करतले म्हणून। गोवा फॉरवर्ड खंय बीजेपीची बी टीम। गोवा फॉरवर्ड म्हणून गोंयान थोडो ते पयलीं एक पार्टी आयली, पॉलिटिकल पार्टी आयली गोवा फॉरवर्ड म्हणून, आनी गोवा फॉरवर्ड म्हणपा लागले की आमी सारके अगेन्स्ट करप्शन, अगेन्स्ट दीस, अगेन्स्ट दॅट, अगेन्स्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ गोवा। ताचे फुडें मागीर म्हणपा लागले ते गोंयकार आनी गोंयकारपण म्हणपा लागले, गोवा फॉरवर्ड म्हणटा ती। हे पार्टीक बीजेपीची बी टीम म्हणपाक कारण म्हणल्यार पयलीं म्हणल्यार सदांच आमी पयले गोवा फॉरवर्डान जे लिडर आसले, जावं तो विजय आसूं, रोहन आसूं किंवा नरेश आसूं, हे सदांच मायकल लोबो बरोबर आसतालो। हांव म्हणटा की न्ही, तुमकां जर काँग्रेसी कडेन अलायन्स करूंक जाय, तुमी जर सिरियसली बीजेपीक जर डॅमेज करपाक जर आज आयल्या गोंयच्या राजकारणान, जाल्यार तांच्यांनी बीजेपीचे लोक फोडूंक जाय आसले, तांच्यांनी एनसीपीचे फोडूंक जाय आसले, किंवा आनी खंयचे दुसरे पक्षाचे, नाल्यार पक्षा भायले जे नवे उमेदवार, नवे तरणाटे आसा, हांकां फुडें घेवन आपलो पक्ष बांदूंक जाय आसलो। फुडंट्या खातीर विजय चेतन गांवस। युतीचे 22 सीट्स सहज येतले म्हणून भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचो दावो। शिवसेना, बीजेपी, गोवा सुरक्षा मंचाचे सरकार येतले। ते उपरांत भारतीय भाषा शिक्षण कायद्याक महत्व ते पालकांक पटोवन दितले। इंग्लिशेक विरोध ना, पण भाषे खातीर आंदोलन चालूच उरतले म्हणून मंचान मिडियाक स्पश्ट केला। दिल्लीक रिमोट कंट्रोल आसतालो, मुख्यमंत्री कोणूय आसूं दी, तो हांगाचो आसूं दी की आमी दिल्लीच्यान दिवनी, पण रिमोट कंट्रोल हो मनोहर पर्रीकरांच्याच हातान आसतलो अशें नितीन गडकरीन घोशीत केलें। त्यामुळे अशी पाळी तांची दयनीय अवस्था बाबड्या सत्ताधारी पक्षाची, ज्या पक्षा कडेन 26 जाणांचो पाठिंबो आशिल्लो तांकां, त्या पक्षाची ही अवस्था आतां जाल्ली आसा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सुद्धा तांकां नागपूरचो हाडचो पडटा, दिल्लीच्यान हाडचो पडटा, अशी स्थिती आयली अशी दिसता। आणि त्यामुळे भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे आंदोलन हे हो टप्पो जो आसा इलेक्शन पर्यंतचो, ताका पूर्णपणे आमच्या तकलेन जें कितें आशिल्लें तें जाता अशें दिसता। निवडणुकीक सामोरे वचपाची वेळ जी आयली ती आमची आयली। ह्या पार्श्वभुमीचेर आमकां खात्री आसा भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान, कित्याक आमच्या सगळ्यांचें लक्ष ह्या युती कडेन आसा। गोंयच्या हिताच्या दृश्टीन ही युती येवपाक जाय, संस्कृती रक्षण करपाच्या दृश्टींतल्यान भाजपक आमी समर्थ पर्याय दिवपाक जाय म्हणून ही युती आहे। आणि त्या युतीचे आमकां दिसता आमी पॉलिटिकल कॅल्क्युलेशनाक
करपाक वाकबगार लोक न्हय, पण परिस्थिती जर मोहन पळयली जाल्यार आमकां दिसता 22 मतदारसंघ युतीचे हे निश्चितपणे युतीक मेळटले अशें म्हाका दिसता. एक 2 मतदारसंघ जे आसा त्या ठिकाणी तुल्यबळ हाजेर आयिल्ले आसा. शेवटच्या दिसांनी वातावरण जें जाता ताजेर अवलंबून आसा. भारतीय जनता पार्टीशी निगडीत, काँग्रेसशी निगडीत लोकांचे लक्षावधी रुपया, कोटी रुपया बी अशे जप्त केले. सोऱ्यांच्यो बाटल्यो बिटल्यो जप्त केल्यो तांच्या कार्यकर्त्यां कडल्यान. आणि त्यामुळे इलेक्शन कमिशन सुद्धा आमकां मदत करता. हे सगळें वाटप व्यवस्था जी आसता शेवटच्या 2 दिसांनी कार्यरत, तातूंत अशाच प्रकारचे सहकार्य जनतेक ह्या भ्रष्टाचारापासून दिवचें अशा प्रकारची एक विनंती आमी म्हणजे करपाची गरज ना, टाईट धरना तांणी, पण आमी शेवटच्या दिसांनी शैथिल्य येवचें न्ही अशी विनंती आमी इलेक्शन कमिशनराक करता. एक गैरसमज ऑल द वायल हे सगळें चालू असताना मदीं आमकां उलोवंकूय मेळना, पण निवडणुकीक जेन्ना गोवा सुरक्षा मंचानी युती उतरली त्या वेळाचेर एक प्रश्न जो आसा तो परत तकली वयर काडपाक लागलो. तो प्रश्न म्हणजे जे डायसिसन सोसायटीच्या लोकांनी, फोर्साच्या लोकांनी अशें उठयल्लें, पालकांक खोटें सांगिल्लें, दिशाभूल केल्ली तांची की भारतीय भाषा सुरक्षा मंच इंग्लिश बंद करपाक सोदता म्हणून, गोंयचो इंग्लिश मिडियम आसपाक जायना तो बंद करपाक सोदता म्हणून, 8वे मेरेनचें शिक्षण बंद करपाक सोदता अशें दुसरें तांच्यांनी पसरायलें. सगळें एज्युकेशन इंग्लिशींतल्यान जावंक जायना, तें कोंकणीन मराठीन जावचें अशें हें करपाक सोदता. तें सगळें मराठीन करपाक सोदता अशें म्हूण कांय जाणां भंय घातलो ताणें. म्हणजे कोंकणी मराठी हाजो फायदो घेवन अशें बरीच बंडनां ह्या लोकांनी म्हणजे दिशाभूल करपाक मारली. आणि काही लोक ताका बळी पडत काय कितें अशें आमकां दिसलें. खरें म्हणजे इंग्लिशीक विरोध करपाक जाय म्हूण विरोध असो ना तो. ताची बेस जी आसा आमच्या मागणीची ती सायंटिफिक आसा. ती बेस धर्माच्या भितरली फूट न्हय ती. आमचे ख्रिश्चन बांधव जे आसा, मुस्लिम बांधव जे आसा, हिंदू बांधव जे आसा तांणी त्रासान पडचें न्ही. तांचो विकास जो आसा बालपणांत जाणारो तो खुणसो न्हय. आमकां भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाक सगळ्या लोकांची चिंता आसा, सगळ्या धर्माच्या लोकांची चिंता आसा. आणि म्हणून इंग्लिश एज्युकेशन प्रायमरी लेवलचेर जर घेतलो जाल्यार सायंटिफिकली प्रोग्रेस भुरग्याचो जो आसा आनी डेव्हलपमेंट जो आसा आणि आकलन शक्ती जी आसा ताजी ती कमी जाता, ती एफेक्ट जाता, ताजेर परिणाम जाता. हो एक भाग, हो युनेस्कोचें डिसिजन आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर जे तज्ञ विज्ञ जे आसात, सायकोलॉजिस्ट, सायकियाट्रिस्ट, एज्युकेशनिस्ट बसून हे जागतिक लेवलचेर ठरयलां तांणी. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान ठरवूंक ना. आणि अकॉर्डिंगली पंडित जवाहरलाल नेहरूच्या काळापासून ते आतापर्यंत नरेंद्र मोदींच्या राज्यापर्यंत नॅशनल पॉलिसी ऑफ एज्युकेशन जी आसा ती मातृभाषेतल्यान शिक्षण आणि फॉरेन लँग्वेजीक ग्रँट दिवप ना अशी पॉलिसी या देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर सुरू आसा. भारतीय भाषा सुरक्षा मंच वेगळें करिना ना गोंयांत. ती कॅथलिक भावा बरोबर करिना, विरुद्ध काय करिना, मुस्लिम भावांच्या विरुद्ध काय करिना. जे हिंदू भाव इंग्लिश शिक्षण, इंग्लिशी बद्दल जांकां फोको आसा तांच्या विरोधान करिना ती. तर एक सायंटिफिक प्रिन्सिपल गोंयांत सोडचो न्हय शिक्षण क्षेत्रांत वा आग्रहाच्या खातीर ही मागणी जी आसा ती फुडें धरल्या. आणि 5वेच्या फुडलें शिक्षण गोंयांत जें आसा अलायक अदर स्टेट्स तें इंग्लिश मिडियमांतल्यानूच आसा. म्हणजे इंग्लिशी शिवाय भुरग्यांचे पाड पडटलें अशें जांकां दिसता तांकांय चान्स ना. कित्याक 5वेच्यान सगळे फुडें शिकतात इंग्लिश, पोस्ट ग्रॅज्युएशन मेरेन इंग्लिश मिडियमान शिकतात सगळे. 1st to 4th स्टँडर्ड होच आमचो प्रश्न आसा. आणि पेरंट्स रायट अशें म्हणून एक फुडें जे हाडटा. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान
एज्युकेशनल थिअरी म्हणून ना साधो सवाल आमचो असो आसा की इंग्लिश फॉरेन लँग्वेजीक ती इंग्लिश जावं किंवा पोर्तुगीज जावं फ्रेंच जावं जर्मन जावं जर खंयच्या हातूंतल्यान आसा जाल्यार तिका सरकारचो ग्रँट दिवपाक जायना इतलीच मागणी आमची. आणि म्हणून फर्स्ट टू फोर्थ जे आसा तातूंत खरें म्हणजे पहिली ते चौथी पर्यंत गोंयांत फाटल्या चीफ मिनिस्टरांनी आणि ताका प्रोटेस्ट जावं ना की इंग्लिश हो कंपल्सरी विषय आसा. फर्स्ट स्टँडर्डाक आसा, सेकंड स्टँडर्डाक आसा, थर्ड स्टँडर्डाक आसा आणि फोर्थ स्टँडर्डाक आसा. इंग्लिशीच्या विरोधात म्हणून न्हय खंयचीच भुरगीं सायंटिफीक गजालीक लागून एफेक्ट जावपाक जायना म्हणून आसा तें. हे मातशें पत्रकारांनी म्हाजी विनंती आसा की योग्य तो संदेश हो गैरसमज तांचो दूर काडपाक जाय. घेऊ एक